वास्को सड्यावेले उपबंध खणींतले सगळे गटार रस्त्यार सोडिल्ल्यान थळाव्या घाणीन सध्या नाकाशिवट जाता। बंदखणीच्या वाठारांत अन्न महामंडळाचे क्वॉर्टर्स आसात। क्वॉर्टर्सांतल्या लोकांकूय नित्याक हें सोंसचें पडटा। लोकवस्तीत दुयेंसां पातळत म्हूण लोक भियेल्यात। वास्को सड्यावेले उपबंध खणींतले गटार रस्त्यार सोडटात। हे गटाराकडच्यान लोक यो वच करतात। हे खणींतल्यान वाट काडत लोकांक वचचें पडटा आनी पर्याय ना। गटाराचे चेंबरे सारके नात। लोकांनी कागाळी करूनय कोणच कानामनार घेनात। आता थंय जळारां जावपाक लागल्यात आनी थोडे दीस परिस्थिती अशीच उरल्यार दुयेंसां पातळपाची। 15-20 दिन हुआ है, फिर चालू ही है ये कंटिन्यू। और इधर से लोग कीड़ा बेड़ा बहुत हो के आने जाने में लोग बीमार पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा उसको हम कंप्लेंट दिया तो कोई केयर नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को भी हम लोग लेटर लिखा, हमारा साहब ने भी कितना ट्राई किया, लेकिन अभी तक वो लोग आता नहीं है। दिन रात भर सोने को भी नहीं होता, इतना बदबू आता है इसका। और ये थोड़ा सही रहेगा तो हम बीमार पड़ जाएगा। ये आदमी का पाँव देखो, ये 2 महीने से ऐसे ही पानी आ रही है। ये आदमी का पाँव देखो, ये इधर ये तकलीफ जायना आमगेली घाणीच्या वयता आमी येता वयता घाणीच्या से जो पानी आता है ना वो सब ऊपर से जा रहा है। इधर स्टाफ का क्वार्टर है, लोग रहता है, उनको बदबू का तकलीफ होता है, गंदा होता है, सब जाने आने के लिए तकलीफ होता है इधर। तो कितनी बार हमने लेटर भी दिया है बंद करने के लिए। वो जेल से पानी आता है बाहर, उधर का उनका चेंबर बंद होता है, बार बार वो बंद होता है, लेकिन वो दुरुस्त नहीं कर रहे वो लोग। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण म्हापशा बाजारांतल्या फेरीवाल्यां खातीर पालिकेन 11 वांगड्यांची वेंडिंग कमिटी तयार केल्या। ही कमिटी फेरीवाल्यांचेर लक्ष दवरतली तशेंच तांच्या फायद्या खातीर म्हत्वाचे सल्ले दितली। हो निर्णय म्हापसा पालिकेन घेतिल्ल्या खासा बसकेन जालो। पालिकेन घन कोयराचो विलो लावपा खातीर सुमार 5 कोटीचो निधी मंजूर जाला। स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लायव्हलीहूड पॉलिसीच्या सगळ्या नेमांचे पालन करचे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टान दिल्ले। ते प्रमाण म्हापशे पालिकेन म्हापशा वेंडिंग कमिटी नेमल्या। ही कमिटी शारांतल्या फेरीवाल्यांचेर नजर दवरतली आनी तांचो वेवसाय तिगून उरचो म्हूण ते विशीं शिफारसी करतली। चीफ ऑफिसर विल एक्ट एज अ चेअरमॅन ऑफ दिस कमिटी आणि एक ऑफिसर अपॉइंट करचो पडटा एज कन्व्हिनर टू इम्प्लिमेंट द डिसिजन्स। तो आमी आमचो म्युनिसिपल इंजिनियर हुसेन मुजावर म्हणून ताका अपॉइंट केला। नाव दीस 10 मेंबर्स विच हॅव बीन नॉमिनेटेड फ्रॉम द काउन्सिलर सुधीर कांदोळकर अँड मनीषा कवळेकर। म्हापसा व्यापारी संघटनेचो अध्यक्ष यशवंत गोंडळकर। स्ट्रीट वेंडर्स कॅटेगरी आसा तितून आमी फेरी विक्रेता सेनाचो अध्यक्ष सुदेश असोटीकर आणि PI ट्रॅफिक सेल शेख सलीम। पालिकेक कोयराचो विलो लावंक सरकारान 5 लाख दिल्यात। Procurement of solid waste management equipment for collection system in all municipal councils. It total सरकारान जवळ 5 कोटी सँक्शन केल्ले आसा। 4,96,30,500। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। गोंयच्या कलाकारांक उर्बा दिवंक तांकां लागता तो आदार करपाचें उतर कला संस्कृती मंत्र्यान दिलां। रंगभूमी दिसा निमतान कितलेशेच कलाकारांचो सत्कार केलो। इतले मजगती गोंयची फिल्मां इफ्फीक दाखोवची आनी गोवन फिल्म फेस्टिवल सुरू करचो अशें गोवा कलाकार मंचान मागलां। रंगभूमी दिसा निमतान गोंयांत वेगवेगळे कडेन कार्यावळी जाल्यो। सम्राट क्लब इंटरनॅशनल आणि सम्राट क्लब चोडणान मंगळारा पणजे संस्कृती भवनात रंगभूमी दिन मनयलो। क्लबाचो अध्यक्ष धर्मा चोडणकार आणि कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान कांय ज्येष्ठ कलाकारांचो सुवाळ्यात भोवमान केलो। गोविंद हिरवे, पांडुरंग गांवकार, शशिकला नागेशकार, महानंदा आमोणकार, सखाराम मयेकार आणि सुरेश मयेकाराचो या सुवाळ्यात भोवमान जालो। सरकार म्हणून आमचे कडसून जर कितें मदत जाय पडली जाल्यार आमी तेंच्या फाटल्यान आसतले। कलाकार आनी कलाकारा फाटल्यान आमी सदैव आसा। इतले मजगती गोंयची फिल्मां इफ्फीत दाखोवची तशेंच गोवन फिल्म फेस्टिवल सुरू करचो अशें गोवा कलाकार मंचान मागला। गोवन फिल्मा खातीर फिल्म निर्मित्या खातीर जर ताणें स्क्रिनिंगाची जर व्यवस्था केल्ली आसा जाल्यार बेगोबेग फुडली प्रक्रिया चालू करची। इफ्फीक आमकां स्पेशल स्क्रिनिंग मेळचें। आयनॉक्स सारकिल्ल्या प्रायम लोकेशनान गोंयकारांनी फिल्म निर्मिती जी केल्ली आसा त्या निर्मितीक स्क्रिनिंग संदी मेळची। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आणि ओमकार फळारी। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।